दीस आयतार, डिसेंबराची 14 तारीख 2025. ख्रिस्त येण्याच्या काळाचो तिसरो आयतार. पयलें वचप इजाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वचप, अध्याय 35, ओळ 1-6a आनी ओळ 10. आरणे आनी सुकलेली भूंय संतोषवरीत जावं, पाड पडलेली भूंय उल्लासूं आनी फुलूं. सळका भाशेन ती भरपूर फुलांनी फुलूं, ती उल्लासूं आनी आनंदान गितां गावं. तिका दिल्ल्या लेबननाची महिमा, कार्मेलाचो आनी शारोनाचो प्रताप. लोक संवसाराची महिमा देखतलो. आमच्या देवाचो प्रताप थकलेले हात घट करा, अस्कत दोंपरां थीर करा. भिवकरा काळजाच्यांक सांगा, धैर्य घेया, भिये नाकात. पळया, हांगा आसा तुमचो देव. सूड घेवंक तो येता, फारीकपण घेवंक तो येता, तुमकां सोडोवंक तो येता. तेन्ना कुड्याचे दोळे उगडतले, बेरांचे कान उक्ते जातले. तेन्ना मेरवा भाशेन थोंटे उडतले आनी मोन्याचो जिब्यो संतोषान गायतल्यो. कित्याक अरण्यांत झरी फुटतल्यो आनी सुके करडे भुंयत वाळू वाळटले. कित्याक सर्वेस्परान सोडयल्यांत ती परत येतली. गितां गावून ती सियोनाक येतली. सासणीक संतोष तांच्या माथ्यार आसतलो. संतोष आनी आनंद ती भोगतली. दूख आनी रुदान पळून वेतली. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 146, 7, 8-9 आनी 9-10. श्लोक. ये सोम्या सोडय आमकां. सर्वेस्पर सदांच विश्वास पुरतो. अन्याय जाल्ल्यांक न्याय नीत जोड दिता तो. भुकेल्यांक तो ग्रास दिता. कैद्यांच्यो सांकली तो तुटोवन उडयता. श्लोक. ये सोम्या सोडय आमकां. सर्वेस्पर कुड्यांचे दोळे उगडता, पागवल्ल्यांक नीट उबीं करता. सर्वेस्पर परगाव्यांक राखता, अनाथांक आनी विधवींक तस्सो सांबाळटा. श्लोक. ये सोम्या सोडय आमकां. सर्वेस्पर नितिवंताची आपुरबाय करता, पूण कोट्यांच्यो आलोचनो निर्फळ करता. सर्वेस्पर सदांच काल राजवट चलयतलो. ये सियोना, तुजो देव संततेच्या संततेक तुजो राय जातलो. श्लोक. ये सोम्या सोडय आमकां. दुसरें वचप जाकोबाच्या पुस्तकांतलें वचप, अध्याय 5, ओळ 7-10 पर्यंत. भावा भयणीनो, सोमी येता पर्यंत सोंसणीक जाया. पळया, एक शेतकार कशें तो भुमीच्या मोलादीक पिकाक राखून रावता. पयल्याचो आनी आखरेचो पावस येसर तो सोंसणीकायेन राखून व्हरता. तुमी तशेंच सोंसणीक जायचे आनी तुमच्या काळजांत धैर्य घेयचे, कित्याक सोम्याचें येणें लागीं पावलां. भावा भयणीनो, एकामेकाचेर अपराध मांडिनाकात. माणशात जाल्यार तुमची सजडती जातली. पळया, नितीदार तुमच्या दरवाटासरशीं उबो आसा. भावा भयणीनो, सोम्याचे नांवी उलयिल्ल्या प्रवाद्यांनी कश्टां मदें दाखयलेली सोंसणीकायेची देख घेया. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. सर्वेस्पराचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगटूंक ताणें म्हाका धाडला. आलेलुया, आलेलुया. शुभ वार्ता. सामात्या प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 11, ओळ 2-11 पर्यंत. तवळ क्रिस्ताच्या कृत्यां विशांतली खबर बंदीत असलेल्या जुवांच्या कानान पडली आसता ताणें आपल्याशी सांगधाण जेजू लागीं अशें विचारूंक लायलें.
येवसो आसा तो तुंच वा आमी आनी एकल्याची वाट पळय जाय. जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, फाटीं वसा आनी तुमींच आयकलां आनी पळयलां तें जुवोवंक सांगा. कुर्डे पळयतात, थोंटे चलतात, कोटकार नितळ जातात, केप्पे आयकतात, मेल्ले जीव जातात आनी दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट जाता. म्हजे विशान जाचो भावार्थ धंडळना तो भागी. जुवांवचे शीस पाड करून गेल्लेस जेजू लोकांच्या जम्या लागीं जुवां विशयान उलोवंक लागलो. तुमी कितें पळोवंक म्हणून अरण्याक गेल्यात? वाऱ्याक धलचे चिवो काय? न्हय तर कितें पळोवंक गेल्यात? नाजूक वस्तूरां नेसलेलो मनीस काय? नाजूक वस्तूरां नेसतात ते रावलेरांनी पळोवंक मेळटात. कितें तर तुमी पळोवंक गेल्यात? एक प्रवादी? वय, हांव तुमकां सांगता, प्रवाद्या प्रास वर्त्याक. ताचेच विशयान पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन आसा, पळय, म्हज्या दुताक तुज्या फुडल्यान धाडटा. तो तुज्या येण्याक तुजी वाट तयार करतलो. सतत हांव तुमकां सांगता, मनीस जावन जल्मल्ल्या मदें स्नान दातार जुवां प्रास वर्तो दुसरो ना. तरी पूण सर्गीच्या राज्यान कनिश्ट आसलेलो सयत ताचे प्रास वर्तो. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. एलिझाबेथीच्या प्रसूतपणा वेळार तिका कुमक करूंक मरी तिची भेट करतात. तांच्या मदें त्या वेळार जाल्लें संभाशण, तांचो अनुभव, दैवीक योजन, जें कितें देवदूतान तांकां तिळसिल्लें आमकां कळीत करता. उपरांत ही जुवांव आनी जेजू एकामेका मेळ्ळ्यात जावंक पुरो. स्नानीक जुवान जेजूक योर्दान न्हंयेंत स्नान दितना जाल्लें उगडापण आनी उपरांत ताणें ताच्या पाटलावदारांक जेजूक दाखोवन ही देवाची शेळी म्हूण परगटलेलें स्नानीक जुवांक जेजू कोण म्हूण कळीत आसलें म्हूण आमकां रुजवात दिता. पूण आयचे सुवार्तेन बंदिवान आसलेलो स्नानीक जुवांव आपल्या शिसांक धाडना परत तो सगी वा दुसरो म्हूण सांगून विचार करचे आमकां समजूंक इल्ले कश्ट भोगतात. जशें जेजूच्या शिसांक ताची शिकोवण आयकून ताणें केल्ली असर्यां पळयल्ले उपरांत जेजूस क्रिस्त सोमी म्हणून वळखूंक कश्ट भोगले, तशेंच स्नानीक जुवांव कितूबा उपजलो जावयेत. ह्याच कारणां खातीर स्नानीक जुवावन आपल्या शिसांक तुमींच वचून विचार करा म्हळें जावयेत. स्नानीक जुवांवचें उलोवणें आनी जिणी लोकांक जागृत करची जावन आसली. आतकातावन बरे वाटेक परिवर्तन करूंक आनी त्या मुखांत क्रिस्ताची वाट तयार करूंक क्रिस्ताक दाखोवचें ताचें मिसांव. ताणें केन्नाच आपणाची बडाय उलोवंक ना, बगर क्रिस्ता विशीं सांगून लोकांक ताणें तयार केल्लें. देखून तो स्नानीक जुवांवची होपली घुसारता आनी ताच्या शिसांक जें कितें जेजून केलें ताचे विशयान कळीत करता. जें कितें जेजूच्या करण्या आनी शिकोवण्याद्वारी लोकां मदें बदलावण जाल्या ती बंदेंत असल्या स्नानीक जुवांक तिळसूंक जेजू ताच्या पाटलावदारांक सांगता.